पावस लागीं पावलो काय ह्या घरांक नगरपालिकेच्यो नोटिशी येवपाक सुरू. तांकां आतां संवय जाल्या. फाटले कितलेशेच पावस हे ह्या घरांनी काडटात. नगरपालिकेचें आयकून ते घरां सोडपाक तयार आसा. मात वतले खंय हो एक मोठो प्रश्न. ते म्हणटा तुमी घरां अशी बांदल्या तशी बांदल्या अशें सांगतात. मागीर कितें करपाचें आमी? तुमकां खंय रावपाक बी कितें दाखो दिला? आमकां कांयच दिवंक ना. कितें म्हणून सांगता? कितें कांय सांगनात ते म्हणटा तुमचेर पडटले अशें पडटले तशें पडटले म्हणटा. आनी कितें करतले? कितकी वर्सां जाली तुमी हांगा रावता? आमी आतां खूब वर्सां जालीं. आमचे सनाताचें घर. गेले फावटी मेलिनान सांगले आमकां 90% तुमचे जाले दिवपाचे आनी तुमकां हे फावटी आमी दितलेच. अजून कांय जाग ना तेची. आतां फुडें कितें करपाचें आतां आमी कांय सांगना. मिलिनाक परते मेळपाचें वचून काय कितें करपाचें तो आमचो विचार आसा. तुमकां जागा दिल्यार खंय वयतली? हय जर आमकां जागा बी दिता फाल्यां आमी कशें करून कितें करूंक शकता न्हू. आनी घरां आसा म्हणटा दिता जाल्यार बरें जालें न्हू. नोटीस येता पळय वर्साच्या वर्सा तेंच्यांनी कितें हें घेवची न्हू आमची जबाबदारी. खंय दिवची जागा? घर बांदपाक पयशे आमकां हय नाल्यार घर तरी दिवचें. घरात दिवपाक घर दिल्यार बरें जालें न्हू. आनी हें ना आमकां मागीर. नाल्यार आमी खंय वयतलीं आतां? पावस येयलो पळय. पावस येयलो वर्साच्या वर्सा नोटीस दिता. आम्ही खंय वयतली पावसांनी? कशी रावतली आमी? भुरग्याक संवसार इतलो 40-50 वर्सां जाली खंय वयतली आमी? काँग्रेस म्हणटा पयलीं रिहॅबिलिटेशन प्लॅन दाखयात. कंडेम करता जी नोटिसीस धाडलेली आसा ह्या घरांक. आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही जी घरां हांगा आसा ही आतांची घरां न्हू. ही पयलींसून पोर्चुगीज टायमा वरसून ही घरां आसा हांगा. आनी ही कितें बाबा न्यू घरां न्हू. आनी ज्या प्रमाणे म्युन्सिपाल्टीन हांकां नोटीस धाडलेली आसा आनी ही नोटिसी कितें ह्या फावटीच धाडूं ना. एवरी इयर ही नोटिसीस तांकां धाडटा आनी ह्या फावटी सुद्दां तांकां नोटिसीस धाडलेली आसा. आनी आमचो सद्या जो चेअरपर्सन आसा दिपक नायना जी नोटिसीस हांगा 35 घरांक धाडलेली आसा, एक बिल्डिंगेक धाडलेली आसा. हांव ताका विचारपाक सोदता फक्त नोटीस धाडून हेजें सोल्युशन येवपा ना. हेज्या फाटल्यान आमकां सोल्युशन काडटलो जाल्यार आयज गव्हर्मेंट आसा गव्हर्मेंटा कडसून तांकां खंय तरी रिहॅबिलिटेट करपाची गरज आसा. दर पावसाळ्याक पालिका नोटिशी धाडटा आनी पर्याय ना म्हूण लोक त्यो घेवन बसतात. हालचाल कांयच ना. वेळ बरो तो मेरेन सगळें बरें. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब.